काडून दवरिल्ल्या 5.2 मिलियन टन मिनाचें एकाच फावटी ई ऑक्शन करून मिन येरादारी चालू करपाचें थारलां. मायनिंगूय सुरू करपाचेर काम चल्लां. वास्को सप्तकाक गेल्ले कडेन तो मिडिया कडेन उलयलो. ई ऑक्शन मटेरियल जितकें आसा विच इज 5.2 मिलियन ते ई ऑक्शन्स पयल्या हेतूंतल्यान जातले विच इज फ्रॉम द 50 ग्रेड टू 60 ग्रेड. हाच्या मदले सगळे ई ऑक्शन जे आसा पळय हे ई ऑक्शन आमी पयल्याच लॉटात करता. आमी सगळ्यांक आव्हान केलां की तेंच्यांनी ई ऑक्शन बद्दल घेवचें जेणे करून रिस्टार्ट ऑफ द एटलिस्ट मायनिंग एक्टिविटी ह्यो जातल्यो. फुडल्यो मायनिंग चालू करप हाजेरूय आमी वर्किंग सुरू आसा. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांच्या फुडारपणा खाला शिष्टमंडळा बरोबर गुजरात, उत्तर प्रदेशाचे धरून 5 मुख्यमंत्री उदेंते रशियाचे भोंवडेर चल्ले. गोंयची शेती, नुस्तेमारी, मायनिंग, टुरिझमाचे नजरेन थंयच्यो वेवस्था आनी तंत्रज्ञानाचेर खंय नजर मारून येतले. Main purpose there. It's a delegation led by the Honorable Minister Piyush Ji Goyal. Trade between the trades economic relations between the two countries, India and Russia, in the different sectors, either in the agriculture, mining, tourism. वेगवेगळ्या राज्यांतले मुख्यमंत्री मंत्री अशे जवळपास 150 लोकांचे डेलिगेशन्स आसा. थंयसरलो बिजनेसीस कशे चलता, हांगासरले बिजनेसीस कशे चलतात, ते हांगा कितें इन्वेस्ट करूं शकता काय कितें, आमचे लोक थंय इन्वेस्ट कितें करूं शकता काय कितें. आमकां जर रिलेटेड जर म्हटल्यार आसत जाल्यार फिशींग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, मायनिंग इंडस्ट्री आनी टुरिझम इंडस्ट्री ह्यो 4 इंडस्ट्रीज आमकां तश्यो डायरेक्ट लागता. सो थंयसरलो टॅक्नोलॉजी कितें आसा ती समजून घेवप, थंयसरल्या इन्वेस्टरांक हांगा इनवायट करप. आमचे कोणी जर थंय वचूंक तयार आसत जाल्यार दॅट टायप ऑफ रिलेशन टू मेंटेन दॅट रिलेशन वी आर गोईंग अलॉंग वीथ द डेलिगेशन. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विक्रम नायक.